नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स. गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फट्यान ड्रग्ज रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश. मुरगांव चिकळणात धाड घालून 43.20 कोटींचो 4.325 किल ड्रग्ज केलो जप्त. आंबेडे नगरगांव वाठारांत सांपडली तरणाट्याची कूड. घातपात जाल्ल्याचो आसा दुबाव. पुलीस घडणूक थळार दाखल. फुडलो तपास सुरू. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत माडेल थिवी कम्युनिदादीच्या सुवातेर आशिल्ली 23 बेकायदेशीर घरां केली मातये भरवण. पुलिसांच्या कडक नेतृत्वा खाला जाली कारवाय. खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकीन घाल्ली याचिका उच्च न्यायालयान मारली भायर. जेरींतल्यान पळून वचपाचें प्रकरण ओल्ड गोवा पुलिसां कडल्यान काडून ते सीबीआय कडेन दिवपाची केल्ली मागणी. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपांत जाला भ्रष्टाचार. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी सदस्यांचो घोटाळ्यान आस्पाव. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचें नांव येता फुडें. अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशा मार्केट सब यार्डात घाली धाड. रसायनाचो वापर करून फळां पिकोवपाचो दुबाव आशिल्ल्यान 2 होलसेल दुकानांतले आंबे आनी केळी केली जप्त. आता पळयात खबरो विस्तारान. सत्तरी तालुक्यांतल्या नगरगांव आंबेडे वाठारांत हनुमान देवळा लागसार एका तरणाट्याची कूड सांपडली. श्रवण देविदास बर्वे अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. 24 वर्साच्या श्रवण बर्वे हाका दुबावीत मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ताचे वांगडा घातपात वा ताचो खून जाला आसूंये असो दुबाव आसा. वाळपय पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमकां खबर आसली की राज्यान सध्या खुनाचो प्रकार ह्यो दिसान दीस वाडत आसा. नगरगांव आंबेडे सत्तरी हांगासर हनुमान मंदिराच्या सायडीक वचपाची जाग्यार आयज एका भुरग्याचो संशयास्पद मृत्यू जाल्लो आसा आनी ह्या वेळार पोलीस सद्या हांगासर पावल्ले आसा. तशेंच फॉरेन्सीक लॅब वाले हांगासर पावपाचे आसा. ह्यो जो भुरगो आसा हेजें नांव श्रवण देविदास बर्वे आसा आनी तो 24 वर्साचो. जेन्ना तो सद्या घरान एकटोच आसलेलो आनी ताजो बापूय जेन्ना सकाळीं घरान आयलो तेन्ना गेटी कडेन तेजे तो पडलेलो दिसलो आनी जेन्ना पयलें तेन्ना तेजो मृत्यू जाल्या नंतर तेंच्यांनी पयलें की तो मृत्यू अवस्थेत आसा. तेजे मागीर तेंच्यांनी पुलिसांक कळयलें आनी पुलिस हांगासर येवन घटनास्थळी येवन पंचनामा करून फुडलो तपास आसा ह्यो पुलीस करत आसा. निमणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण थिवी कम्युनिदादीचे सुवातेत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली लालाकी बस्तीतली घरां मातये भरवण केली. पळयात पुराय बातमी. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण थिवी कम्युनिदादीचे सुवातेत बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली लालाकी बस्तीतली घरां मातये भरवण केली. ही घरां कम्युनिदादीच्या सुवातेर अतिक्रमण करून बांदिल्ली. देखून आता निमणे 5 पुलीस निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाला सुमार 100 पुलीस तैनात करून ही घरां मातये भरवण केली. मुळात ही लालाकी बस्ती नसून औचित्यवाडो आशिल्ल्याचे खुद्द लाला वेपारी सांगता. तशेंच ह्या लोकांक कम्युनिदादीन भायल्या भायर एनओसी दिल्ल्याचेय तो सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. डेमोलेशन चालू आहा म्हणजे कितें आहा, एक तरी पयलीं ते स्टे घेतलेली तेंच्यांनी कोण रावतात पळय तेंच्यांनी हायकोर्टाची स्टे घेतलेली. स्टे घेवन ते पेंडींग उरलेले. पयलीं डेमोलेशन येयल्ले ते कितें स्टे घेतकूच पेंडींग उरले उपरांत आतां ते हायकोर्टाची ऑर्डर एगेन्स्ट गेली ती डेमोलेश करचे म्हणून येयली ऑर्डर. पयलीं लालाची बस्ती नांवच्या पयलीं
दुसरे नाव आलेले आहे का? ना दुसरे ना फक्त अवचित वाडो. औचित वाडा म्हणा. हो अवचित वाडो थिवी बार्देस गोवा असे असले थिवी ओके. अवचित वाडो. मग अचानक लालाकी बस्ती कशी झाली? नालायकी बस्ती जावपाचें कारण म्हणजे कितें मनोज परब हांगा येतालो आनी व्हिडिओ काडटालो फोटो काडटालो सगळे काडून व्हरतालो. तेणें नांव दवरलें तें लालाकी बस्ती म्हणून. हांगा लालाची बस्ती म्हणून नाच. हांगा फक्त अवचित वाडो. कमले दादीन थोड्यांक एनओसी दिल्या 100 मिटरांक विदावट एनओसी म्हाजी. हांवें एनओसी दिवंक ना कांय दिवंक ना. तेंच्यांनी पयलीं ते 100 मिटरांक म्हणून अशें दिल्ले आहा थोड्यांक एनओसी. कमले दादीन दिल्ली आहा. कमलेदान दिल्ली. दिल्ली आहा हय एनओसी. खबरच नासली हेची. ना म्हाका खबर ना भितरल्यान दिल्ली ती. कित्याक म्हाका खबर आसपाक जाल्यार म्हाजी एनओसी जाय पडटा. टॅनंटाची एनओसी जाय न्हू पयली फर्स्ट. विदावट एनओसी कांय दिवं नजो. ही पयली कमले दादीन दिल्यात तांकां भितर ते. For many years, 15 plus years, people staying over here, they appealed in various courts, various forums, but finally it is a victory of law, justice, and finally what is wrong is wrong. How many structures? There are 23 structures to be demolished as per the list. Any demolition खूब आसा, in the sense not with this particular basti only. We have received a directive from the High Court wherein all illegal structures on Comunidad land, you all must be aware of this, the press, are supposed to be demolished. So this is just the beginning. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकीन घाल्ले रीट पेटिशन उच्च न्यायालयान भायर मारले. आपूण जेलींतल्यान पळून वचपाचें प्रकरण ओल्ड गोवा पुलिसां कडल्यान काडून ते सीबीआय कडेन दिवचें म्हणून सुलेमानान उच्च न्यायालया कडेन मागणी केल्ली. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपान भ्रष्टाचार जाला. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सदस्यांचो ह्या घोटाळ्यान आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचें नांवूय फुडें येता असो गंभीर आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास अगरवाल हांणी केलो. पणजेच्या भाजपा मुख्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. गरीब मुस्लीम लोकांक अर्थीक दिश्टीन सक्षम करपा खातीर आशिल्ल्या वक्फ जमनीचो गैरवापर जाला. सरकार आतां सगळ्या वक्फ मालमत्तांची म्हायती ऑनलायन पोर्टला वरवीं लोकां खातीर उक्ती करतले. तशेंच बेकायदेशीर कब्जो केल्लो वक्फ बोर्डाच्यो जमनी परत्यो ताब्यात घेवन त्यो गरिबां खातीर हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक संस्था उबारपा खातीर करतले अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहन दास अगरवाल हांणी सांगलें. इस भ्रष्टाचार में शामिल है, सच्चा कमेटी ने खुद लिखा है, अधिकांश संस्थाओं के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के सीईओ और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता. मैं अगर आपको उदाहरण देने लगूं तो कोई ऐसा नेता बचेगा ही नहीं जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया. मुस्लिम है तब तो 100%, अगर वो भाजपा का नेता नहीं है तो. उदाहरण दे सकता हूं, एक जांच हुई है कर्नाटक में. जांच करने वाला माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है अनवर मानपाड़ी. उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि कर्नाटक में कुल 54,000 एकड़ जमीन है. 29,000 एकड़ जमीन बेच दी गई. 2,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ और एक भी ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस में नहीं है कर्नाटक में जिसने वक्फ की जमीन को लूटा नहीं. उन्होंने 15 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम दिए. एक नाम मैं खाली आपको दे करके जाऊंगा. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों के लूट के आरोपी पाए गए हैं.
उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है। अनवर नागपाड़ी जी ने खुद वक्फ कमेटी के लिए बनाई गई जेपीसी में उपस्थित हो करके उसके सदस्यों को वह सूची प्रस्तुत की है। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। अन्न आणि वखदा प्रशासनान म्हापशा मार्केट सब यार्डात धाड घाली। रसायनाचो वापर करून फळां पिकोवपाचो दुबाव आशिल्ल्यान ह्या धाडीत अन्न आणि वखदा प्रशासनान 2 होलसेल दुकानांतले आंबे आणि केळी जप्त केल्यात। तशेंच आंब्याच्या वेगवेगळ्या जातींची 24 सॅम्पलां आणि हेर 4 फळांचे सॅम्पल तपासणे खातीर धाडल्यात। तशेंच मार्केटात आशिल्ल्या हेर दुकानांची प्रशासनान पळोवणी केली। अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे नेम आणि अटी पाळचे म्हणून प्रशासनान आवाहन केलां। यार्डान आमी मेनली आयचो जो आमचो ड्रायव्ह आसलो वॉज डेडिकेटेड फॉर फ्रुट्स. ओके, सो शिवोले आमी अराउंड 12 युनिट्स इन्स्पेक्ट करून सॅम्पल ड्रॉप करून यार्डानूय आमी आतां चॅक केल्यात. आमी यार्डान टोटल सगळे प्रिमायसीस इन्स्पेक्ट केल्यो. तातूंतल्यान आमकां 3 जागे सस्पिशियस आयले. देर इज वी फावंड सम सॅचेट्स आमकां निवडून आयले आंब्याच्या ट्रेनी. सो आमी भितरले जवळ जवळ 110 ट्रे एका हातूंतल्यान दिसाक दिल्ल्यान 20 आनी एका हातूंतल्यान जवळ जवळ 15 ट्रे. म्हणजे हो सगळो म्हाल आमी एकाच गुदावान घालून सद्या सील करून दवरलेलो आसा. प्रत्येक जाणा कडले आमी वेगळे वेगळे 2-2 सॅम्पलां घेतिल्ली आसा, रँडम सॅम्पल अलॉंग विथ द सॅम्पल ऑफ जे आमकां कितें सस्पिशियस मटेरियल कितें मेळ्ळा ताजी सॅम्पल घेतिल्ले आसा. ह्यो सगळी सॅम्पलां आमी लॅबोरेटरींत धाडल्या. ऑलरेडी प्रोसेस सुरू केला. जाता तितले बेगिनात बेगीन ताजे रिजल्ट्स येतले आनी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन म्हणजे कितें करपाचें हे फाल्यां थारायलें जातलें. यार्डान सद्या 2 दुकानांचेर सील मारिल्लो आसा. एक आसा आमी केळे वेर वी आर सस्पेक्टींग दॅट इज युजींग सम केमिकल टू रायपन द बनानास. हे सस्पिशियस हाचे आमकां थंय कितें एक बॉटल मेळिल्ली आसा. त्या संदर्भान ऑन दीस सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स आमी ताजो माल सगळो जप्त करून दवरला. तितलोच मालाचो सॅम्पल घेतला. सॅम्पल परत जवळ सांगत की लॅबान धाडटले. ताजो रिपोर्ट जसो येतलो ताजे प्रमाणे फुडली कारवाई केली जातली. आयज आमी पळोवंक शकता की आंबे नॉर्मली ह्या दिसांनी आपूस जो आंबो आसा तो खूब म्हापशांनी येवपाक लागला. तो चडसो सगळो देवगड रत्नागिरी त्या सायडीचो आंबो. सकाळचे ते 4-5 व्हॅन बीन घेवन येता. इवन बोलेरो गाडी घेवन येवन ते हांगासर सप्लाय करून वयता. आयज इन्स्पेक्शनच्या टायमार मदीं तांकां थोडे सॅशेज मेळ्ळे जेतून ते म्हणटा की पिकेल्ले वयता म्हणून. सो आतां डावट आतां ते इवन दे हॅव नॉट गिवन द प्रॉपर क्लॅरिटी की कितें आसा ते. सो इन्स्पेक्शनाक गेला ते. पण हांव अगेन तांकां धन्यवाद म्हणटा जे ऑफिसर्स आयिल्ले आसा तेंच्यांनी ते इन्क्वायरी चालू दवरलेली आहा आनी सद्या तात्पुरती तेंच्यांनी लॅबान धाडलेल्या सॅम्पल्स टेस्ट करता. लाखांनी भक्तांचेर श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीचे जात्रेच्या फाटभुंयेर सध्या शिरगांवांत उमेदीचे ल्हार फाकपाक लागला. देवस्थान समिती लेगीत कामाक लागल्या. मजगती भाविकांनी लाकडाचे भरे परस्पर होमखण सुवातीचेर उडोवचे न्हय अशी विनवणी देवस्थान समितीन केल्या. देश विदेशात नामना जोडिल्ली शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू येता त्या 2 मे ह्या दिसा जातली. जात्रे वेळार लाखांनी भक्त शिरगांव गांवांत येतात. जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हणून देवस्थान समिती आतापासूनच कामाक लागिल्ली आसा. जात्रा आमची आसा लयराईची ती 2 तारीख जात्रा आसतली आणि 3, 4, 5, 6 या दिसांनी कौलां आसतली. त्या संदर्भात आमची देवस्थानची पुरे तरेन तयारी चालू आसा की लाकडां हाडपाची घरा खातीर लाकडां, रंगरंगोळी, साफ सफाई हे काम आमी प्रत्येक गटांनी चालू केलां आणि ते एक 4-5 दिसांनी ते कंप्लीट जातले. म्हणजे जत्रेची पूर्व तयारी म्हणजे सादारण आमी सगळीच केल्ली आसा आणि आमकां सगळ्या लोकांचो साथ आसा. जात्रेक साधारण कितलेशे भावीक येतात साधारण? ना कितें आसा जात्रेक भावीक दिसान दीस न्ही नंबर वाडत आसा. तसो नंबर आतां मेजपा सारको ना. लाखांनी लोक जातात आणि आता कितें आहा लोकां कडेन वाहनां आसल्या कारणान लोक येता दर्शन घेता परत वयता. तशें दोन आमचे कितें आहा सकाळीं येता परत फराळाक घरा वता गोंयचे बी आसा ते आनी सांजचे परते येता गाडी घेवन. तशें नंबर हे करप न्ही सामको डिफिकल्ट जाता. पूण लाखांनी लोकांची ये जा चालू आसता. मागीर दुसरे दिसा पासून जे कौलांक आसा ते बी कंटिन्यू आसा. ते बी लाखांनी लोक येता देवच्या दर्शनाक कौल घेता आनी ते आपले समाधान करता की कौल बघून ते एक तरेन तांकां समाधान मेळटा. मजगती आगमन केल्ले प्रमाण सध्या भाविकांकडल्यान होमखण स्थळाचेर लाकडांचे भरे घाल्यात. मात हे भरे
होमखणाक वापरिनात. भरे घालचे पयलीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क करचो असो उलो देवस्थान समितीन मारला. देवस्थानान निर्णय घेतला म्हणजे आता की लोक बरे घालपाची पद्दत न्ही ही आमच्या हितून ना. कित्याक जो पर्यंत आमचे होमखण जायना न्हू तो पर्यंत होमखण हे फक्त एक आमचे होमखाडी म्हणून सेवेकरी आसा न्ही तो मुळगोवचे जात्रे दिसा एक बरो घालता, एकूच बरो आमचो. आनी तेच्या नंतर होमखाणी जो कावळ्या रानांसून न्हंयसून लाकडां हाडटा ती दाळ्या नंतर कोण तरी एक पयलीं लाकडां फुडें घालताले. पूण आज कितें जाला की फॅशन जावन पडल्या आनी कोणाचे कोणूय लाकडां हाडटा न्ही आनी ते घालता कसलेय घालता, सामिंटो घालता, दिणो घालता, कसलेय घालता, म्हणजे काजीची घालता, आंब्याची घालता. ही दिखाची झाडां ही दोनी जाणां होमखाणांत वयता तांकां मारत बसूंक शकता. लोकांक हांव लोकांक अशें आवाहन करता आजूय की तेंच्यांनी जाता तितली लाकडां हाडपाचो प्रयत्न करूंक येना आनी ती लाकडां आमी वापरची. कितें ते आंगवण आल देवस्थाना कडेन संपर्क करचो. जेंच्या कोणाक त्या संदर्भात कितें विचारणा करपाचें आसता आनी कितें करपाचें आसता तर तेंच्यानी देवस्थान कमिटी कडेन संपर्क सादपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोर्जे वाठारांतल्या खिंड गार्डनाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या गार्डना खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात, मात ह्या गार्डनाच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष जाल्ल्याचें दिसून येता. ह्या गार्डनांत आशिल्ल्या सुविधांची वायट स्थिती जाल्या, तशेंच सगळे कडेन हळशीक पसरल्या. देखून पर्यटन खात्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी ह्या गार्डनाची पळोवणी करून दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आज आम्ही खिंड गार्डन जे मोर्जे वाठारात तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी मोर्जी हांगासरल्या मोरजाई देवस्थान समिती महाजनांकडल्यान जागो घेवन हातूर एक बऱ्यापैकी गार्डन उभारपाचे काम सुरू केल्ले आनी हे गार्डन स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत सुरू जाल्ले आनी हातूर तरेतरेचे सुविधा उपलब्ध करपाची येवजण पार्सेकर यांनी आखिल्ली आणि त्यानुसार तशा प्रकारचे सुविधा जाले. तांचो पराभव जाल्या उपरांत ह्या गार्डनाचेर तसो दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान हांगासर फूड कोर्ट आशिल्लो, वेगवेगळे स्टॉल आशिल्ले, योगा करपा खातीर सेंटर जागा आरक्षीत आशिल्ली, ती जागा तशीच पडलेली आसा. आयज जर योगा सेंटरान थंय वचात जाल्यार कबुतरांची विश्टा घाण पडलेली आमकां दिसून येता. तर दुसरे वाटेन जे बाकी ह्या कन्स्ट्रक्शनानच जी जागा आशिल्ली गार्डनची ते जागेत वेगवेगळे हड्स उबारलेले आसात. कसल्याच प्रकारचो परवानो न घेता थंयसर स्विमींग पूल उभारला. पंचायतीन हाचेर आक्षेप घातलेलो आसा आनी एखाद्या वेळा सरकारी जागेचेर जर सरकारानच परवानो घेनासतना असे जर प्रकल्प उभारले तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागची असो प्रश्न निर्माण झाला. सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. फाटल्या वर्सा आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, थळावे आमदार जीत आरोलकर पंचायत मंडळान हांगासर एक भेट घेवन जे गार्डनान ज्या काही असुविधा आसा ते सुविधा पुरवपा खातीर मागणी केल्ली आणि त्यानुसार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तत्कालीन अधिकाऱ्यांक ते सुविधा पुरवपाक आश्वासन दिल्ले, आदेश दिल्लो, पूण ताची आयज मेरेन पूर्तता जावंक ना. हाचे खातीर आता परत एकदा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हांगासर भेट दिवन ते सुविधा उपलब्ध जाल्या आसा काय हाची तपासणी करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. सोनारवाडा सांतिमळ राया खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक पुलिसांनी 12 वरां भितर सोदून काडले. राया वाठारांत भाड्याच्या कुडीत रावपी साथीदाराचो खून करून दोगांनी पळ काडिल्लो. पळयात पुराय बातमी. आयतारा सोनारवाडो सांतिमळ राया वाठारांत जाल्ले खून प्रकरणात मायणा कुट्टरी पुलिशेन दोगांय दुबावितांक धरले. खगेश्वर साबर हो ओडिशाचो नागरीक आपल्या 2 साथीदारां वांगडा राया एका भाड्याचे कुडीत रावतालो. कसल्या तरी कारणाक लागून तांचे मदीं जाल्ल्या वादात ह्या दोगांयनी ताका जिवेशी मारून पळ काडिल्लो. उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम राबोवन वट्ट 12 वरां भितर ह्या दोगांय दुबावितांक धरले. सशिबन मांची आणि रबी मांजी अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां आसात. गोंया भायर वचपाच्या तयारेक आसतना एकल्याक मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्यार दुसऱ्याक बांबोळे सावन धरपाक मायणा कुट्टरी पुलिसांक येवश आयले. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी पुलीस निरीक्षक अरुण गांवस हांच्या नेतृत्वा खाला सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान वेंचणूक आयोगा वांगडा केली चर्चा हो फकत स्टंट आशिल्ल्याचें आजीच्या मनोज परबाचें म्हणणें. मारवाड्यांनी गोंयकारांक कामाक दवरचे ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर सारवासारव करपा खातीर ह्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट आशिल्ल्याचें मनोज सांगता. भाजपाक जर गोंयकारांचे खऱ्यांनीच पडून गेला
जाल्यार आपणे सांगिल्ल्या 3 वॉर्डांतली दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करून दाखोवची अशें आव्हान आजीच्या मनोजान दामू नायकाक केलां. दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान वेंचणूक आयोगा वांगडा केल्ली चर्चा हो फकत स्टंट आशिल्ल्याचे आरजीच्या मनोज परबाचे म्हणणे. 2022च्या वेंचणुके आदी आरजीन आमचे मतदार ह्या मोहिमेत कितलीशीच वोटिंग कार्डां रद्द केली. ह्या मोहिमे वेळार सगळ्या प्रभागांतल्यान लाखभर दुहेरी कार्डां भायर सरली. दुहेरी वोटिंग कार्डा विरोधात आरजीच्या कार्यकर्त्यांक धमक्यो आनी तांचेर कागाळी लेगीत जाल्यो. मात खंयच्याच पक्षान ह्या मोहिमेक तेंको दिलो ना. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दुहेरी वोटिंग कार्डाचेर कारवाय करपाचो फकत स्टंट करता असो टोला आरजीपीच्या मनोज परबान लायला. मारवाड्यांनी गोंयकारांक कामांक दवरचे ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचेर सारवासारव करपा खातीर दामू नायकान दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करपाचो स्टंट राबयला अशें मनोज म्हणटा. भाजपाक जर गोंयान गेला जाल्यार थियेचो घोटणेचो व्हाळ, अवचित वार्डांतली लालाची बस्ती आनी सांताक्रूज कालापूर पार्ट नंबर 32 ह्या 3 वॉर्डांतली दुहेरी वोटिंग कार्डां रद्द करची अशें आवाहन आरजीच्या मनोज परबान दामू नायकाक केलां. हे सगळे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आमची ओपन चॅलेंज आसा दामू नायका कडेन की हे 3 वॉर्ड तुका सांगला, बाकीचे मागीर दिता. पयली हे 3 वॉर्डांचे कॅन्सल करून दाखय. लालाची बस्तीची डेमोलिशन जाता, डेमोलिशन तूं कर. तुझ्या कडेन जातले काय ना खबर ना म्हाका, पूण तूं कर. वोटिंग कार्डां कॅन्सल कर. घोटणीच्या वाळा वयली 900 प्लसची मायग्रंट वोटर्स आसा ती कॅन्सल कर. आनी वॉर्ड नंबर 32 जो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा भितर 10 कितले ते 1016 ह्या हाऊस नंबराचेर जी 109 नांवां आसा ती 109 नांवां एकाच घराचेर कशी हेची चौकशी कर आनी प्रूव कर की तुम्ही खरेच गोंयकारांक लागून आसा. जर तुमच्या कडेन जायना ह्या एका विका भितर जाल्यार आमी मानतले, सगळे लोक मानतले की तुम्ही गोंयकार विरोधी आसा, एंटी गोवन आसा, एंटी गोंयकार आसा. देव बरें करूं. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आखे अचिवर आणि मॅक्स 7 पंगडा मदीं जाल्ल्या अतितटेचे मॅचीत आखे अचिवर पंगडान मॅक्स 7क 6-4 गोलान हारयत मडगांव फुटसाल लीग सर्त जिखली. सर्तीच्या बक्षीस भेटवण सुवाळ्याक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान मुरगांव चिकोळणा धाड घालून 43.20 कोटींचो 4.325 किल ड्रग्स जप्त केलो. हे प्रकरणात पुलिशेन निबू विन्सेंट तशेंच रेश्मा आनी मंगेश वाडेकर ह्या जोडप्याक अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान ड्रग्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुरगांव चिकोळणा वाठारांत एकलो ड्रग्स कन्सायनमेंट दिवपाक येतलो अशी माहिती पुलिशेच्या हाताक लागिल्ली. ही माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन सापळो रचून ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. निबू विन्सेंट आनी मंगेश वाडेकार हांणी चॉकलेटीच्या पाकिटांनी भरिल्लो ड्रग्स विकपाक हाडिल्लो. पुलिशेन दोगांची तपासणी केले उपरांत तांचे कडेन 4.325 किल ड्रग्स सापडलो. बाजारात ह्या ड्रग्साची किंमत 43 कोटी 20 लाख रुपये आसा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन वास्को सड्यावेल्या रेश्मा आनी मंगेश वाडेकार ह्या जोडप्याक तशेंच बायणाच्या निबू विन्सेंटाक अटक केली. ह्या ड्रग्साच्या प्रकरणात रेश्मा वाडेकार ही बायल मुख्य सूत्रधार. तिनेच हो ड्रग्स खंयच्यान तरी हाडिल्लो. 2 म्हयन्या पयलीं ही बायल देशाभायर खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागल्या. त्या वेळारूच हो ड्रग्स हाडला काय कितें असो पुलिशेक दुबाव आसा. ते दृश्टीनूय तपास सुरू आसा. रेश्मा, निबू विन्सेंट आनी मंगेश वाडेकर हांकां हो ड्रग्स सप्लाय करपाक दिल्लो. जेन्ना हे दोगूय जाण हो ड्रग्स घेवन सप्लाय करपाक वयताले तेन्ना ते पुलिशेच्या जाळ्यांत आडखले. हो ड्रग्स खंयच्यान हाडिल्लो आनी तो कोणाक दिवपाचो आशिल्लो ताचो पुलीस तपास करतात. उनको कल ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि देयर इज़ अ लेडी, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिलीवर एक कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, उसको कहीं पे देने के लिए जा रहे थे. तो उस कंसाइनमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कुछ भी हो सकता था. तो हमने लोगों को जब एप्रीहेंड किया तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज कोकेन. मतलब इट लुक्ड लाइक कोकेन, क्योंकि जो पैकेट्स जिसमें पैक था उसमें वाइट कलर का पाउडर उसमें दिख रहा था उसके बाहर.
तो उसको पैक कैसे किया था उन्होंने कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था। एक छोटे छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ था, और चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे, और कॉफ़ी के पैकेट्स। तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे, और इसमें अंदर मतलब उसको देखने से, पाउडर को देखने से, सूंघने से समझ में आ रहा था कि इट माइट बी कोकीन। तो उसका इन्होंने ऑन द स्पॉट उसका टेस्टिंग किया, हमारे पास जो फील्ड टेस्टिंग किट होती है, एंड इट वाज फाउंड पॉजिटिव टू बी कोकीन। तो इसमें जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है नीबू विंसेंट, सन ऑफ पीवी विंसेंट, एलियास विंसेंट। दूसरी एक लेडी है रेशमा वाडेकर, ये वाइफ ऑफ मंगेश वाडेकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 362 जेटी हार्बर रोड, सडा मारमुगांव। तीसरा आदमी है मंगेश सन ऑफ जयवंत वाडेकर, तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, ये सेम एड्रेस पर रहता है सडा में। तो इनका जिस कंसाइनमेंट को देख के ये लगा कि ये लोग कहीं से बहुत जिस तरीके से इसको पैक किया गया था और जिस तरीके से बेचने की कोशिश हो रही थी, तो ये कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रग डीलर से इन्होंने लिया है। तो ये हम इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए थे और ये यहाँ पे इनका प्लान किसको देने का था। तो अभी तो हमने इनको अप्रीहेंड किया है जस्ट अभी, तो उसकी इंटरोगेशन वगैरह चल रही है। तो इसमें जो 3 लोग थे उनका अलग अलग रोल ये समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो थी, लेडी ने कहीं से प्रोक्योर किया था, रेशमा वाडेकर जो मैंने आपको नाम बताया, और वो बाकी दोनों लोग नीबू विंसेंट और उसका हस्बैंड जो है मंगेश वाडेकर, उसके थ्रू ये कहीं पे बेचने की कोशिश कर रही थी। तो उसी दौरान हमने इनको अप्रीहेंड किया है। टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है। तो 43 करोड़ 20 लाख। तो ये इट इज़ दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात